भावा भयणीनो, आयज पवित्र बाळपणाचो दीस, होली चायल्डहूड संडे. पवित्र बाळांक भेटयलोलो आयतारो. एक एक दिवसेजींत एक एक दीस दवरलेलो आसा. सगळ्यो दिवसेजी एकाच दिसाक हो दीस मानयनात, पूण हो दीस ताचो मोटो, ताची एम, पर्पज कितें? The whole purpose is children help children. भुरग्यांनी भुरग्यांक आदार दिवचो. This is the motto, that children help other children. कोणाचे तकलेंत येयलें खंयच्या वर्साक एक बरो भुरग्यांच्या मोगाचो बिस्म साहेब आसलोलो फ्रांसाक. त्या बिस्माचें नांव चार्ल्स फॉर्बिन जॉन्सन. 1843 वर्साक ह्या बिस्मान एक एसोसिएशन केलें, एसोसिएशन ऑफ होली चायल्डहूड. आनी हें एसोसिएशन ताणें केल्लें विथ दीस एम. मिशनरी गांवांनी गरीब भुरगीं आसात, तांकां जेवण खाण मेळना, तांकां न्हेसूंक पांघरूंक मेळना, तांकां इस्कॉलाक वचूंक जायना, तांचे आवय बापाय लागीं तांकां युनिफॉर्म करपाक आनी पुस्तकां घेवंक दुडूनात. म्हणटच जे क्रिस्तांव भुरग्यांक जेवण खाण मेळटा, न्हेसूंक पांघरूंक आसा, तांकां इस्कॉलाक वचूंक शक्ती आसा, ह्या भुरग्यांनी संवसारांत दुसरीं गरीब भुरगीं आसात तांचो हुस्को धरचो, तांकां हेल्प करचें, हें मोन ह्या बिस्माचें, बिस्म चार्ल्साचें. म्हणून ताणें एसोसिएशन घडलें. रोखडेंच पाप साहेब आसलोलो ग्रेगोर 16वो, पोप ग्रेगरी the 16th, he recognized this association, मानून घेतलें. ताचे उपरांत मागीर दुसरो पाप साहेब येयलो, पाप साहेब पायस 9th. पाप साहेब पायस 9वो हाणें हें आसा तें इन्स्टिट्यूशन ताणें केलें कॅनोनिकल इन्स्टिट्यूशन. ताका आनीक वयलो दर्जो दिलो. होली चायल्डहूड उंचल्या पांवड्यार पावयलें. ताच्या उपरांत मागीर 1922 वर्साक पाप साहेब पायस 11वो पिव पाप साहेब ताणें एसोसिएशन आसलोलें आनी मागीर कॅनोनिकल इन्स्टिट्यूट केल्लें, तें केलें पॉन्टिफिकल सोसायटी ऑफ होली चायल्डहूड. पाप साहेबान आपणाच्या हातांत दवरलें आनी पाप साहेबान आपणाच्या हातांत दवरलें म्हणटच तें आख्ख्या संवसाराक परगट जावंक जाय. आख्ख्या संवसाराची कॅथलीक भुरगीं जावंक जाय. हुस्क्यान भरलोलीं मिशनरी गांवांनी, गरीब गांवांनी गरीब भुरगीं आसात, तांचो हुस्को ल्हानूच आसतना ह्या भुरग्यांच्या काळजांत कोंचोवंक पाप साहेबान केलें पॉन्टिफिकल सोसायटी ऑफ होली चायल्डहूड. ताच्या उपरांत in 1950 पाप साहेब पायस the 12th
12वो पीव पापसाहेब ताणें इस्टॅब्लिश द वर्ल्ड डे ऑफ होली चायल्डहूड. आख्ख्या संवसाराचो दीस, पवित्र बाळपणाचो दीस ताणें इस्टॅब्लिश केलो. आनी खंयचो दीस थारायलो, which day to celebrate the Holy Childhood Day, the World Holy Childhood Day. आणि ताणें इस्टॅब्लिश केलो की जानेराचे 6 द फिस्ट ऑफ एपिफनी, जेजू धाकलो भुरगो दुसऱ्यांक परगोट जाता, त्या दिसाक वर्ल्ड डे ऑफ होली चायल्डहूड पापसाहेब पायस XII आणि इस्टॅब्लिश केलो. पूण जायते दिवसांनी त्या दिसाक करूंक जायना, कित्याक वेगवेगळे फेस्तां त्या दिसाक आसतात. जानेराचे 6 देखून एक डायसीस वेगवेगळ्या दिसार हो दीस समरमता. तर आमचे डायसिसीन गोंया आनी दामाव ह्यो डिसिसीन आयज हो दीस आमी पाळटा, होली चायल्डहूड संडे. प्रितीच्या भावां भयणीनो, द फेथ फॉर्मेशन ऑफ आवर चिल्ड्रन इज ऑफ utmost importance. आमची भुरगीं कॅथलिकांची ल्हानूच आसतना तांचो भावार्थ ओखण जावंक जाय. ओ मिशनरी स्पिरीट ह्या भुरग्यांच्या काळजांत आमी ल्हानूच आसतना घालूंक जाय. आमची भुरगीं तशींच दुसऱ्यांची भुरगीं आसात. आमच्या भुरग्यांक जेवंक खावंक मेळटा, न्हेसूंक पांघरूंक मेळटा. आमची भुरगीं इस्कॉलाक वेतात, आमची भुरगीं शिंकतात. पूण संवसारांत दुसरी भुरगीं आसात, तांच्या आवय बापायचे लागीं इस्कॉलाक घालूंक जायनात, तांच्या आवय बापाय लागीं पुस्तकां घेवंक पयशे नात, तांच्या आवय बापाय लागीं तांकां युनिफॉर्म करूंक जायना, तांच्या आवय बापाय लागीं तांकां जेवण काणूच सारकें दिवंक जायना. तर असल्या भुरग्यांचो आमी जांचे लागीं आसा त्या भुरग्यांनी हुस्को धरचो. चिल्ड्रन हेल्पिंग चिल्ड्रन. आतां कसो हेल्प करपाचो, कोण भाशेन? 2 main things. Every child should pray for these less fortunate children. म्हणजे पयलें आमच्या भुरग्यांक आमी शिकोवंक जाय म्हणटा. आमची होली चायल्डहूड संडे आमकां दोतोन शिकयता ती म्हणल्यार आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत ल्हानूच आसतना घालुया that they should pray for these less fortunate children. ज्या भुरग्यांक ना, गरीब आसात, त्या भुरग्यां पासत आमकां सगळें मेळटा ती आमी त्या भुरग्यां पासत मागुया. सो द फर्स्ट इज प्रेयर. आनी दुसरें, आमकांच कितें उणें करून आमी तांकां दिवया. प्रितीच्या भावां भयणीनो, हांव 10 फावटी अमेरिकेक गेलां आनी हांवें अमेरिकेक इगोर्जांनी काम केलां. सुमार अबाउट 40 चर्चीस इन अमेरिका हांवें वावर केला. ऑरेगन म्हणटा थंय पोर्टलँड डायसिसांत एके इगोर्जेंत हांव आसलो. रेतीर दिवपाक वयतालो हांव. थंय अमेरिकन लोकांक कोरेजमाचे रेतीर. आनी असो एके इगोर्जेंत गेल्लो तेन्ना एक पुलीस ऑफिसर कॅथलीक म्हजो बरो फ्रेंड कसो जालो. आनी तो म्हाका म्हणूंक लागलो, फादर हांव तुका आमच्या घरा व्हरतां, तूं येताय? हांवें म्हणलें श्योर येता. आनी तो म्हाका आपल्या घरा घेवन गेलो. तेगा भुरगीं आसात आनी तेगूय पूत. आनी हांव येता म्हूण ताणें भुरग्यांक पळयल्लें. भुरगीं
दारा लागीं म्हाका घेवंक रेडी. ल्हान भुरगीं. म्हाका दिसता एकलो आसलोलो 5 वर्सांचो, दुसरो 3 वर्सांचो आनी एक ताच्याहून धाकटो. आनी कितें जाणा, ह्या भुरग्यांनी म्हाका वेलकम करतना म्हज्या हातांत कितें दिलें जाणा, एकल्या भुरग्यान दिले $5, दुसऱ्या भुरग्यान दिले $3 आनी धाकटो भुरगो आसा ताणें दिलो $1. आनी कितें सांगलें म्हाका जाणा, हे दिताना हे पयशे ह्या भुरग्यांनी, this money is to help your poor children from India. पळय, धाकटी भुरगीं 5 वर्साचो, 3 वर्साचो आनी दुसरो ताच्याहून धाकटो व्हडलो आसा, ताणें म्हाका सांगलें, this money is to help the poor children of India. म्हणटा पळय, ल्हानूच आसतना ह्या भुरग्यांच्या काळजांत आवय बापूय एक अमेरिकेचो कॅथलीक पुलीस ऑफिसर तांच्या भुरग्यांच्या काळजांत दुसऱ्या भुरग्यांक हेल्प करूंक जाय हें घालता. आमी गोंयची कॅथलिक्स कितलीं घालता आमच्या भुरग्याच्या काळजांत की आमी दुसरीं भुरगीं आसात तांचो उगडास करुया. कितलीं आमचीं भुरगीं आयज सेल्फीश, हांव आनी दुसऱ्याचें म्हाका पळोवंक ना, म्हाका हें जाय, म्हाका तें जाय, म्हाका तें जाय. Are we concerned about others? The value तुवें तुज्या भुरग्याच्या काळजांत घातला? असलें फेथ फॉर्मेशन, भावार्थाची आकारणी तुज्या भुरग्यांक तुवें दिल्या? प्रितीच्या बाबा भयणीनो, अशी एक काणी आसा, तुमी आयकल्या आसतली. एक भुरगो खंय मांयचे लागीं रडून झगडटा, म्हाका नवे मोच्यांची पार जाय, आय नीड न्यू पॅर ऑफ शूज. आनी मांयचे लागीं जायना. ती म्हणटा आदली आसा ती उजार कर, यूज द ओल्ड वन, आय कांट एफोर्ड टू बाय अ न्यू वन. पूण हो भुरगो आयकोना, मांयक सोतायता आनी असो रडत रडत मांयचे बराबर तो वाटेन चलतना ताका एक भुरगो दिश्टी पडटा. त्या भुरग्याक पांयच नात, त्या भुरग्याक पांयच नात. आनी हो भुरगो रडटालो, आपणाक मोचे दी म्हूण तो ह्या भुरग्याक पळयत रावता. तो पांय नासलेल्या भुरग्याक पळयत रावता आनी असो उद्गारता, आय वॉज क्रायींग फॉर न्यू शूज, बट हियर देर इज अ ब्रदर हू हॅज नो फीट. हांव रडटालो म्हाका नवे मोचे दी म्हूण, पूण हो पळय एक भुरगो म्हजे भशेन आसा, ताका पांयच नात आनी तो मोचे खंयचे घालतलो. म्हणटूच प्रितीच्या भावा भयणीनो, आमी कॅथलीक पेरंट्स आवय बापायांनी आमच्या भुरग्यांक दुसरे गरीब भुरग्यांची परिस्थिती दाखोवंक जाय, शिकोवंक जाय. आनी गरीब भुरग्यांची परिस्थिती दाखयल्या शिकयल्या बगर तुजीं भुरगीं खरीं क्रिस्तांवां कशीं वाडचीं नात. कित्याक आमची क्रिस्तांवपणाची दोतोन जावन आसा हेल्पिंग अदर्स, हेल्पिंग द निडी. गोरजेक आकांताक सांबाळिल्ल्या मनशाक आमी आदार दिवंक जाय. द बेसीस ऑफ आवर रिलीजन इज लव. लव वन अनदर एज आय हॅव लव्ड यू. ही दोतोन जेजूची, जसो हांवें तुमचो मोग केला तसो तुमी एकामेकाचो करात. प्रितीच्या भावा भयणीनो, हांवें आदींच सांगलां, आतांय सांगता, द फेथ फॉर्मेशन ऑफ युअर चायल्ड इज ऑफ अटमोस्ट इम्पॉर्टन्स. तुज्या भुरग्याची भावार्थाची आकारणी बरी जावं दी. तुजें भुरगें
बरें कॅथलीक कशें वाडूं दी आनी केन्ना सुरू करची. when to start the faith formation of your child. तूं काजार जालो आजून तुका एकपूण भुरगें जावंक ना. स्टार्ट द फेथ फॉर्मेशन. भुरगें जावंकूच ना, तूं काजार जालें, अकोल न्हवरो आसात, स्टार्ट फेथ फॉर्मेशन. कितें म्हणून? लॉर्ड, मेक अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चाइल्ड. Lord, make us worthy to be parents of your child. दुनिया तुझ्या भुरग्याची आवय बापूय जावंक आमकां तयार कर. उगडास दवर. कितें म्हणलोलें तें रेस्पेराच्या दिसाक 3 विचार विचारलोले पाद्रीन. तुजें रेस्पेर करता ते पाद्रीन. 3रो विचार तुका केलोलो, देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां घेवंक तूं तयार आसाय? देवाच्या हातांतलीं कशीं भुरगीं बाळां घेवंक तूं तयार आसाय? आर यू प्रिपेर्ड टू एक्सेप्ट लविंगली चिल्ड्रन फ्रॉम द हँड ऑफ गॉड? आनी कितें जुरामेन दिल्लो? ओय, हांव तयार आसा. सो एवरी चायल्ड that is conceived in your family is a gift of God. देवाचें भुरगें. तुजें भुरगें न्हय. तुका फकत राखणदार ह्या भुरग्याचो देवान नोमियल्ला. So the parents are only shepherds of the child. They are not the owners of the child. The owner of your child is God. तुज्या भुरग्याचो ओनर देव. तूं माय पाय न्हय. तुमी शेपर्ड्स, राखणे. तुमच्या हातांत हें भुरगें घातलां. म्हणटूच हें भुरगें तुमी देवाच्या हातांत देवाचें कशें पावोवंक जाय. यू हॅव टू रिटर्न दीस चायल्ड एज अ चायल्ड ऑफ गॉड टू गॉड हू गेव यू दीस गिफ्ट. सो फेथ फॉर्मेशन व्हेरी इम्पॉर्टंट. आनी मागीर तुजी घरकान्न प्रेग्नंट जाल्या म्हूण तुका कळ्ळी, कंटिन्यू द प्रेयर. बंद जायनाका. कितें म्हणून? लॉर्ड, थँक यू फॉर यू हॅव फावंड अस वर्दी टू बी पेरेंट्स ऑफ युअर चायल्ड. देवा, तुज्या भुरग्याची आवय बापूय जावंक आमकां विचून काडली देखून तुका आर्गां दिता. एवरी डे भुरगें जल्म पर्यंत 9 म्हयने डेली कोर हें प्रेयर. तुजे गोरकान्नीचे पोटाचेर हात दवर. तूं लागीं आसा जाल्यार. भायल्या गांवांत आसा, गोरकान गोंया आसा, फोटू व्हर फॅमिलीचो आनी थंय फोटू घेवन कोर रोजार. माग भुरगें जल्म पर्यंत. आनी मागीर भुरगें जल्मतूच बंद जायनाका. मोरो पर्यंत तुज्या भुरग्या पासत माग. तूं मोरो पर्यंत. तुजें भुरगें व्हडलें जावन तुका नातरां पोतरां जावूं दी. डोंट स्टॉप प्रेयिंग फॉर युअर चायल्ड. तुज्या भुरग्याक मागणें खंय बंद. कित्याक देवान तुका दिला हो गिफ्ट. तुवें देवाच्या हातांत पोत्तून दिवंक जाय. देवाचें भुरगें कशें देखून जाणटो जालो उपरांत देखून तुज्या भुरग्या पासून, दुनिया तुवें म्हाका हें भुरगें हो भुरगो दिलोलो, तर ह्या भुरग्याक तुजो भुरगो कसो वाडोय, तुजें भुरगें कशें वाडोय. हांव खंय चुकलां जाल्यार बोगूस देवा म्हाका. हांव खंय चुकलां तें तूं भरून काड सायबा. माग तुज्या भुरग्या पासत. बंद जायनाका. भुरगो ल्हान आसतना न्हिदलोलो आसा, हात दवर भुरग्याचेर. देवा, हांव तुका आर्गां दितां. तुवें म्हाका ह्या भुरग्याचो बापूय केल्या, आवय केल्या, तर ह्या भुरग्याक तुज्या हातांत घालता. ह्या भुरग्याचे भावार्थाची आकारणी बरे भाशेन जावंक म्हाका कृपा दी. आनी हांव खंय चुकतां ह्या भुरग्याक फावो ती फेथ फॉर्मेशन आकारणी दिवंक बोगूस देवा म्हाका. पूण हांव खंय फेल जालां, उणें जालां, तें तूं देवा भरून काड. मोरो पर्यंत, तूं मोरो पर्यंत तुज्या भुरग्या पासत मागणें करूंक बंद जायनाका.
हे भशेन असले जावं दी तुज्या भुरग्याचे बावार्थाची आकारणी. तर प्रितीच्या बाबा भयणीनो, आयज जेन्ना हो दीस भेटयल्लो आसा, होली चायल्डहूड, पवित्र बाळपण, तर आमी दुसऱ्यांचे चिंतुया. आयज जें कलेक्शन हांगा जातोलें तें सगळें वयतलें हे पाप साहेबाची हे सोसायटीक. पाप साहेबाची वेतोलें द सोसायटी, द पंटिफिकल सोसायटी ऑफ होली चायल्डहूड, आनी सगळ्या आख्या संवसाराची तें थंय वेता. आनी थंयच्यान मागीर पाप साहेब जे जे गांवांनी गरीब भुरगीं आसात त्या भुरग्यांक आधार दिवंक हे पयशे वयतात. तर आमच्या भुरग्यांच्या काळजांत घालुया, चिल्ड्रन हेल्पिंग अदर चिल्ड्रन.